मार्कूचे शुभ वर्तमान. जेजू थंयचो उठून तीर प्रांतांत गेलो. थंय तो एका घरांत भितर सरलो. हें कोणाक गमलोलें ताका नाका आसलें, पूण ताची खबर जाल्या शिवाय उरली ना. ताचे विशीं आयकना फुडें एक बायल भितर आयली आनी ताचे पांय पडली. तिचे धुवेचेर देंवचार बसलोलो. ती बायल विदेशी आनी जल्मान सिनीकान आनी आपले धुवेवेलो देंवचार काड म्हूण ती मागताली. ताणें तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांक पयलें दादोशी जावं दी, कित्याक भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्यांक दिवप सारकें न्हय. पूण तिणें परतीपालून ताका म्हणलें, होय सायबा, पूण मेजा तोला आसात ती सुणीं भुरग्यांचो उरता तो किसपुरो खातात. आनी ताणें तिका म्हणलें, ह्या तुज्या उलोवपाक लागून वच, तुजे धुवेवेलो देंवचार भायर सरलो. आनी घरा वच जाल्यार हातूंनार आड पडलोलें चेडूं तिका मेळ्ळें आनी देंवचार ताचे वेलो गेल्लो. देवाचें उतर हें.